पण म्हाका एक आमदार हा हेजे नाव हांगा हा माझ्या घराकडे आयल्लो की 1,00,000 स्क्वेअर मीटर आपले कन्वर्ट करून दी आणि बाजूची जमीन कन्वर्ट करू नका. हे तुम्हीच वाचा. स्वतः इलिगल सगळी कामं करता, स्वतः झोनिंग प्लॅनान आपले काम करून घेतला आणि मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोष्टी जावंक जाय त्या स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो. पेडण्या दर एके पंचायतीत झोनिंग ड्राफ्ट प्लॅनाचे प्रेझेंटेशन करतले. लोकांच्यो जो मेरेन हरकती आसात तो मेरेन प्लॅन चालीक लावचे नात. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन पेडणेकारांक आश्वासत केल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय पेडणेकारा बरोबर जाल्ले बसके वेळार हेच सांगले. पेडणेकारांक आपणाक फटोवपाचे ना. पोरनो रिजनल प्लॅन कसल्याच अभ्यासाविणे केल्लो. आता तज्ञ सल्लागार घेवन सरकारान पेडणेकारांक झोन प्लॅनिंगाचो ड्राफ्ट दिला. ताजेर हरकती मागयल्यात. लोकांक वेळ दितले. आयिल्ल्या हरकती उपरांतच कितें तो निर्णय घेतले अशें विश्वजीत राणेन मिडिया मुखार सांगले. जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय हेच गजालीचेर बोट दवरले. हांव मिनिस्टरा कडेन काल उलयलां. आमी ड्राफ्ट प्लॅन जो आसा पळय न्ही तशें दवरला. तांची सजेशन ऑब्जेक्शन दिवपाक ते केन्नाय तेंच्यांनी दिव येता ते वेलकम. तेंच्यांनी आपले ऑब्जेक्शन कितें ती दिवची, सजेशन कितें ती दिवची. तेंच्यो वेगवेगळ्यो गजाली आतां हांवेंय आयकोन घेतला. हांवेंय ताका सांगलें तेंचें म्हणणें आसलें की आमकां ड्राफ्ट प्लॅन थंयसर एवेलेबल जाय आसता. एक्चुली मिनिस्टराचें म्हणणें तें एवेलेबल आसलो पण ते म्हणटा ते एवेलेबल ना. हांवें आतांय सांगता परत मिनिस्टराक सांगलां की ड्राफ्ट प्लॅन जो कितें आहा तुजो एवेलेबल करून दी तांकां. पंचायतीन कर, पेडणेच्या ऑफिसान कर आनी अकॉर्डिंग टू डॅट ताच्या उपरांत कितें तें डिसिजन घेतलें वयतलें. आम्ही ऑलरेडी ठरयल्ले आसा आणि ठरयल्ले पयलीं की आम्ही जे झोनिंग करतले एक रिजनल प्लॅन इज बिकम आउटडेटेड. आम्ही कायदो असेंब्लीन पास करून आम्ही एक नवो कायदो प्लॅनिंग आमचे झोन वायज आम्ही प्लॅनिंग एंड जे प्रोस्पेक्टिव्ह डेव्हलपेबल एरिया आसा ह्यो आम्ही प्लॅनिंग करपाक म्हणून आम्ही फुडें काडलेले. पेडणेचो प्लॅनिंग झोन ड्राफ्ट प्लॅन परत एकदा सांगता ड्राफ्ट प्लॅन आम्ही पब्लीक ऑब्जेक्शन सजेशनान जे कन्सल्टंटान तयार केला. हांव मंत्री म्हणून ते ओवरसी करू शकता, म्हाजें काम न्हू प्लॅनिंग तयार करपाचें. पण ओवरऑल आमचे आम्ही किर्लोस्कर कन्सल्टंट कितल्या वर्सां पयलीं म्हजे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री असले तेन्ना तेजो वापर केलो गेलो. तेजे नंतर कन्सल्टंट म्हणटा ते केन्ना योग्य तरेचो कन्सल्टंट ऑन बोर्ड हाडूंक ना. आनी म्हणूनच आयज जे कितें चुकाई जाल्ली 2021 रिजनल प्लॅन जे कोण टिका करता प्लॅनिंगा बद्दल त्यांनी आपलो स्वताचो प्लॅन जो आहा 2021 रिजनल प्लॅन जेज्यान वयर सकयल जे कितें जालां टेबल ऑफ द हावजाचेर आमी रिपोर्ट आमी टेबल केल्ले ते प्रेसान म्हाका दिसता की एक दीस तुमकां सगळ्यांक हांव कॉपी वाडटा. ते कॉपी मातशे तुम्ही वाचपाचे की कितें घडलें त्या प्लॅनान. ते प्लॅन घडले म्हणून आमकां व्हेरी सिस्टमॅटिकली आमकां वेगळे तरेन आमकां प्लॅनिंगचो एस्पेक्ट आमकां लोकांक इन्क्लुसीव करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी जो पर्यंत आमी सगळे ऑब्जेक्शन सजेशन इनकॉर्पोरेट करिना आनी लोकांचे सजेशन ऑन बोर्ड करिना तो पर्यंत आमी प्लॅन आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी तांकां आनी सांगलां की एकदां तेंच्या एरियाची सगळी आमी केल्यार मागीर आमी परत एकदां आमी बसून कन्सल्टंटच्या माध्यमांतल्यान तांकां पंचायत वायज प्रेझेंटेशन दिवन म्हणजे तांकां सगळ्या पंचायतान कितें जाता ते आनी जागृत जातले. फर्दर तांकां कितें चेंजीस जाय ते बी चेंजीस करून व्यवस्थीत इन्क्लुसीव प्लॅन सगळ्या लोकांक इन्क्लूड करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पेडणे तापला ताजे परस चड टीसीपी मिनिस्टर तापला. जीत आरोलकरान चलयल्ल्या जाप दिताना आपूण कॅबिनेटात 2 नंबरार आसा हे ताणेन विसरचे न्हय अशेंय सुनायले. वयल्यान ताणेन जीत आरोलकराचीच फायल मिडियाक दाखयली. पण म्हाका एक आमदार हा हेजे नाव हांगा हा माझ्या घराकडे आयल्लो की 1,00,000 स्क्वेअर मीटर आपले कन्वर्ट करून दी आणि बाजूची जमीन कन्वर्ट करू नका. हे तुम्हीच वाचा आणि सर्वे नंबर त्यांचे हा. आणि दुसरी गोष्ट त्याचे नाव आसा जीत आरोळकर. जीत आरोळकर माझ्या घराकडे आयल्लो नॉन नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फॉर कन्वर्ट करपाक, कल्टिवेट लँड विथ झोनिंग अँड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक, पार्टली ऑर्चर्ड अँड पार्टली फॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक, पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयल्लो. हांवें ताका एकूच सांगले की हांव ते करूं शकना कारण एक जर जागो असो आसलो तर म्हाका कुशीचे जागे बी करपाक जाय. तो म्हणटा मागीर आपल्याक ते सवाय भितर आपल्याक जमीन गावची ना. हांव दलाल न्हू, हांव ब्रोकर न्हू. इल्लिगल फार्म हाऊस पॅडी फिल्डान ना असताना बी करपी मनीस तोच. आणि हे कसले प्लॅनिंग करतले हांकां लोकांचो इंटरेस्ट आहा. पेडण्या लोकांचो पेडण्या सोबतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया, लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करुया. आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करूं शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघात मिटींग घेवपाक. सरकाराचो आमदार आसलो म्हणून सरकाराचे खंयचेय विशयचेर येऊन व्यवस्थित रिप्रेझेंटेशन करपाची गरज आहे. स्वतः इलिगल सगळी कामं करता, स्वतः झोनिंग प्लॅनान आपले काम करून घेतला आणि मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोष्टी जावंक जाय त्या स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो. हांव तेजे वयर आनी काय उलोवंक शकना. SITन म्हाजें नांव ना,
हांव काय सुप्रीम कोर्टान वचूना जेलांतल्यान रिलीज करून घेवपाक. हे सगळे तुमचे कडेन विशय आहा आनी हे विशय छापात तुम्ही फाल्यां. SIT सारको मनीस हे सगळे तुमकां दिल्या. हे फार्म हाऊस कोणाचे पळय मातशे छापात फाल्यां. फार्म हाऊस कोणाचे? फार्म हाऊस पेडीफिल्डान बांदला, इल्लीगल आहा. हांवें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगला शोकॉज नोटीस इश्यू करून डिमॉलिशनाची ऑर्डर काड म्हणून. हे एक लक्षण तुम्ही घेवंक जाय की मनीस जो आहा, हांव मनीस सादारणसो मनीस न्हू, हांव बी नंबर 2 ह्या कॅबिनेटान मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा केल्या. हांवें जे कितें ते आमदारान उलयला तेजे बद्दल हांवें मुख्यमंत्रीक ब्रीफ केला हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे पयलीं. एक लक्षात घ्या की बाकी मंत्री सारखे हांव हांगा बुर्ज खलिफा आनी आयफील टावर बांदपाक येवंक ना. हांव आयला हांगा लोकांच्या हितान काम करपाक. गोंय राज्यान म्हाका केंद्रांतल्यान जे नेतृत्वान म्हाका जबाबदारी दिल्या, ह्यो सगळे जबाबदारी व्यवस्थीत फुडें व्हरपाक. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी.